सादे भोळे भागी प्रत्वीस जातले तांचे दायज. पूण साबार जाण आमी पळयता मोगाचे न्हू आड वाटेन वेतात. तांकां आमी म्हणटा फटकिरे प्रवादी इगज मातेदान पळय सरतात. कित्याक तांकां आस्तबदीक जाय. ते म्हणटा देवाचेर पातया आस्तबदीक मेळटा, आनी चड बरें काम मेळटा, आनी चड भांगार रुपें दिरवें मेळटा, शार मार्केटीन पयशे वाडटात. देखून थंय हांगासर तांचेच म्हणलें एक रास करून पळयतात. इगज मातेदान विंगड वेतात. तांचो ध्येय स्पश्ट. थांब पावल तांकां म्हणटा लज नासतना ते पोठार्थी, पोटच तांचे देव. देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तां. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर देवाची कृपा आमकां समेस्तांक एका बांधांत, एका एकवटांत, एका मोगांत एकवटायता. हो वेळ देवा सवे आमी आपुरबेन आनी फळाबरीत रितीन आमी करसुया. ही मागण्या विधी आमी आराम करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सदां काळ तुमकां फावो जावं दी. आमेन. आतां एक ल्हानशें गीत गावया आनी देवाच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जावया. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू, जेणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू, जेणयेंत म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू, जेणयेंत म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. वय समिया जेजू तुज्या हाजीरपणांत येता आसतना वर्णूक असाध्य जाल्लो संतोश आमच्या काळजांत भरता. तुजो मोग आमचे थंय वाळून येता. आमचे भिरांत आमची कावजेणी, आमची आपाधैर्य, आमची लज, आमची पातकाची कांतवणी, आमचो काळोख सगळो नपयस जाता. देखून समिया जेजू तुज्या हाजीरपणांत आमकां तूं भितर ओडून घे. तुज्या मोगांत आमकां आरावन घे. तुज्या उजवाडांत आमचो काळोख तूं नपयस कर. आमच्या आशिर्वाद घाल. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर विक्षकांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. तांची दुखां पसून काड, तांची खंत बेजाराय पयस कर. तांकां दैवीक जाणवाय फावो कर, आध्यात्मीक वाडवळ फावो कर. सर्गोक्त करून तुज्या सर सर्गींच्या देण्यांनी तूं तांकां दोशी कर. हे मागणे आमी करता समिया जेजू तुजे नांवी आनी बापा तुका आमी समर्पण दिता. आमेन. मोगाचे न्हू. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत पयल्या वळीत तावन 3री वळ पर्यंत, ह्या 5वी वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 5. तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार तो उक्त करून तुमी वाचयेत. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसतना ताचे शिश्य ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे पर्यंत तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळे म्हण जाणा आसात कितलीं भागी, सर्गींचें राज्य तांचें. रुदान करतात तीं कितलीं भागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी भोळी कितलीं भागी, प्रत्वीस जातेली तांचें दायज. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. हें देवाचें उतर सबार पोटीन तुमी आयकलां, वाचलां, नियाळ केला. आतां परतून एक पोटी ताचेर बरो करून नियाळ करया आमी. दोंगरा वयलो सरमाव हो जेजूचो दोंगरा वयलो सरमाव मातेवाच्या वांजेलांत 3 आवस्वरांनी वळटा. 5वो, 6वो आनी 7वो ह्या 3 आवस्वरांनी वळटा. ह्या दोंगरा वयल्याच्या सरमा वेळार पयलें जेजू उलयता 8 भागी विशां. आमी जाणाव ते 8 भागी. भागी दुर्बळे, भागी रुदान करतले, भागी सादे बोळे, भागी देवाची खुशी करूंक तान येतात ते, भागी दयाळ, भागी नितळ काळजाचे, भागी समाधान हाडूंक वावुरतात ते, आनी
8वें जावन आसा भागी नीती पासत धगधणी सोंसता ते आनी हांकां 8 आशिर्वादांय जेजू बसयता. ह्या विशयांत आमी निहाळ करतना आमकां स्पश्ट समजायचें समया जेजू क्रिस्ताचे काळीज आनी समया जेजू क्रिस्ताचे चिंतप. तो म्हणटा भागी दुर्बळे सर्गींचे राज जितान ते. आमी दुर्बळ्यांक पळयता आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस कर्गावरील सबार जण दुर्बळे जाल्यात. केवळ ते दुर्बळे देखून ते भागी न्ही, केवळ गत आदारनातले भागी न्ही, केवळ खावंक जेवंक नातले भागी न्ही, देखून देवाचें उतर म्हणटा अंतस्करणी आपूण दुर्बळे म्हण जाणा आसात ते भागी. तशें म्हळ्यार दैवीक शिकोवण्या प्रमाणे देव सर्वस्व आपूण कांयच न्ही. देव म्हजो बाप सक्कट देवान वदक सून दिवचें. देखून हांव ग्रेस्त जरी हांव व्हडा जाणवायचो जरी संवसारी रितीन देवा मुखार हांव कांयच न्ही. हांव केवळ धूळ आनी माती हें जाणा आसा तो भागी. तेन्ना सर्गीचें राज ताका समजतलें, ताका तें उगडापें जातलें आनी सर्गींच्या राजाचो वारेसदार तो जातलो. म्हज्या दुर्बळकायेन ती हांवें जाणा जायजय म्हजो देव म्हाका सगळें वदक सून दिवंक शकता. ही दुर्बळकाय थोड्याच दिसांची हे सगळें बेगीनच पाशार जातलें आमच्या जिवितांत जाणा जायचें. कोरोना व्हायरस खरगी पाशार जातलें, खर संकश्ट पाशार जातलें. म्हज्या जिवितांत ग्रेस्त काय आसल्यारय ती पाशार जावंक चड वेळ जायना. हें जाणा जाल्ल्या वेळार देवाचें राज म्हजें आनी तुजें जाता. दुसरें जेजू म्हणटा भागी रुदान करतले. देखून एक ल्हानशें बाळशें रडता कालकिता जाल्यार तें भागी म्हणना. या कोणी एकलो असोच रडता जाल्यार तो भागी न्ही. जेजूचें चिंतप कितें, जेजूचें शिकोवण कितें, देवा संगी रुदान करता तो भागी. आज कोरोना व्हायरस खर आयिल्ल्या वेळार सबार जाणांनी रुदान करचें कित्याक? आर्थीक अडचणी आयली, कितलोश्यो पयशांचो नश्ट जालो, कितले जाण मरण पावले, कितले जाण ते हांगासर सांपडले, कितले जाणांक विडा आयली, नश्ट आयलो. पूण म्हाका न्हू देव त्या रितीन पळयना. सोमी जेजू क्रिस्त देवा बापान पळोवच्या रितीन पळोवंक आमकां शिकयता. देवा बापाचो मनोभाव, देवा बापाचे दृश्टिकोन आमचे घेवंक तो आमकां शिकोवन दिता. आमी कित्याक रुदान करी जाय? जर तर कोणाचो आत्मो नाश जालो तर आमी रुदान करी जाय. कोणी पातकांतूच मरता जाल्यार आमी रुदान करी जाय. देवान हे खर्ग आसा जावंक सोडलां तर ताची येवजण तर मनशान पातळ करून जिणी बदली जाय. मनीस आनीकय पातळ करून जिणी बदली ना जाल्यार आमी रुदान करी जाय. देवाची खुशी ती जावन आसा. जो कोण देवाचें काळीज आपणाचें घेवन तो रुदान करता तो भागी. जेजूच्या बोबोयत काळजाच्या फेस्त आमी आचरशिल्ले. जेजू बोळ्यांनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें आनी जेजूचें काळीज बापाच्या काळजा सारकें. बापाचें काळीज कितें आशेता? देवाच्या भुरग्यांनी देवाक वळखा जाय आनी संवसाराचेर जैत वरी जाय आनी सासणीक जिवी जोडी जाय. जर तर कोणाक कितें सत उगडापें जावना आमी रुदान करी जाय. जर तर सत नास जाता आमी रुदान करी जाय. माया मोग नास जाता आमी रुदान करी जाय. त्या दाळा आमी भागी, त्या दाळा देवूच आमकां बुजयतलो. आनी आतां तिसरें भागीपण जावन आसा सादे भोळे भागी पृथ्वी जातलें तांचें दायज. सादे भोळे, सादे भोळे, सादेपण, खालतेपण आमी जाणाव. जेजूतय आसलें सादेपण, खालतेपण. मदर तेरेसा लागीं आसलें सादेपण, खालतेपण. महात्मा गांधी थंय आसलें सादेपण, खालतेपण. अब्राहम लिंकनांतय आसलें सादेपण, खालतेपण. पवित्र पुस्तका प्रमाणे सादेपण म्हळ्यार खालतेपण. खालतेपण म्हणलो शब्द खाली तो. खाली म्हळ्यार कितें? खाली म्हळ्यार कांयच ना. ताचो अर्थ कांयच ना म्हणून न्ही. संवसारी रितीन, दैवीक रितीन खाली आपणाकच खाली करन देवाचें हाजरपण आपणा थंय भरिल्ल्या वेळार एक व्यक्ती सादो बोळो जाता. आनी जेजू ताका म्हणटा पृथ्वीच जातलें ताचें दायज. आनी थोड्या जाणांनी हे असो अपार्थ करून घेतला की सगळी पृथ्वी जातलें दायज. दायज म्हळ्यार आस्त बदीक. देवा लागीं आयिल्ल्या तक्षण आपणाक संवसारी ग्रेस्त काय जाय पुरती मेळटा. आपूण ग्रेस्त जाता, आपणा लागीं जायते पयशे जातात, आपणाक बरें काम मेळटा, आपणाक संपूर्ण बरी भलायकी लाभता, आपणाक स रितीची संवसारी आशिर्वादां मेळटात, संवसारांत वर्ती समृद्धी मेळटा म्हणून. पण म्हाका न्हू आज देवाचें उतर बऱ्या रितीन हांवें तुवें समजून घेवचें. दायज म्हळ्यार ग्रेस्त काय होय, पूण
लौकीक ती क्रेस्त काय न्ही, सर्गींची क्रेस्त काय. देखून कोलोसायकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्वरांत पयल्या वळेर तावन सांब पावल आमकां अशें देवाचें उतर विवर्शिता. क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड गमान दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सभेन देवा थंय लिपोन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता, त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमची दिश्ट सर्गाचेर आसा जे, आमची दिश्ट सर्गींच्या दायजाचेर आसा जे. देखून जेजू मातेवाच्या वांजेलान 6व्या अवस्वरांत 19व्या वळेर म्हणटा, संवसारींस तुमकां आस्त बदीक पुंजय नाकात, कित्याक ह्या संवसारांत तुमच्या आस्त बदीक सोर कान्ना घान नागयत, या कीड खांतयत, या पाड जावन वसत. पूण तुमी सर्गार आस्त बदीक पुंजया. सादे भोळे भागी प्रत्विस जातले तांचे दायज. पूण साबार जाण आमी पळयता मोगाचे न्हू, आड वाटेन वतात. तांकां आमी म्हणटा फटकिरे प्रवादी, इगज मातेदान पळय सरतात, कित्याक तांकां आस्त बदीक जाय. ते म्हणटात देवाचेर पातया आस्त बदीक मेळटा, आनी चड बरें काम मेळटा, आनी चड भांगार रुपें दिरवें मेळटा, शार मार्केटीन पयशे वाडटात. देखून थंय हांगासर तांचेच म्हणलें एक रास करूंक पळयतात. इगज मातेदान विंगड वेतात. तांचो ध्येय स्पश्ट. सांब पावल तांकां म्हणटा, लजे नासतना ते पोठार्थी, पोटूच तांचे देव. पण म्हाका न्हू, आमचें दायज सर्गार आसा. सांब पेद्रू कितें म्हणटा पयल्या पत्रांत 5व्या अवस्वरांत 7व्या वळेर, सोर तुमचो खंत हुस्को ताचेर घालात, तो तुमच्या विशयान जतन घेता. एंड ट्रस्ट ऑल युअर केअर्स एंड वरीज ऑन टू हिम, ही केअर्स फॉर यू. देवाचो भक्त सादो भोळो जाता म्हळ्यार देवाचेरच वात येता, देवाचेर विस्वास दवरता. कितली दुर्बळकाय आसूं दी, त्या दुर्बळकायेंचो तो मुखार सरता. देखून मार्काच्या वांजेलान 10व्या अवस्वरांत 20 आनी 1 वळेर आमी वाचता, एकलो तरणाटो, ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, मेस्त्री सम्या, सासणीक जिवीत हांवें जोडी जाल्यार कितें करीचें. जेजू ताचेर मोगाची दिश्ट घाल म्हणटा, देवाचे उपादेश खंयचे तूं जाणाय ते तूं पाळ. आमी जाणा, सोरी नाका, प्रद्वार करिनाका, पोटसाक सांगिनाका. तक्षण तो तरणाटो म्हणटा, हें सर म्हज्या भुरग्यापणार हांव पाळना आयलां. तितल्यार जेजू आनीकी चड मोगाची दिश्ट ताचेर घालन कितें म्हणटा, तर तुजे लागीं आसलें सगळें तूं वीख मेळ्ळलो दुडू सगळ्या दोबड्यांक दान कर, आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. पूण तितल्या तो तरणाटो कंतीस जावन चलतच रावलो. सगळार जण मोगाचे न्हू देवाचो पाटलाव करूंक शेतात, पयत पुस्तक वाचूंक शेतात. पूण आस्त बदीक म्हणटा आसतना आपणाचें आपणा जाय, आपणान ग्रेस्त जाय, आपणान थंय एक म्हजेंच एक रेतेर मंदीर आसा गरजेचें, म्हजेंच एक आनी एक घर हांगासर गरजेचें, थंय इल्लें आस्त बदीक जोडीचें, म्हज्याच भावाच्या नांवान, म्हज्याच भयणीच्या नांवान, म्हज्याच तांच्या हाच्या नांवान. मोगाचें न्हू पृथ्वी दायज जातली म्हळ्यार सम्या जेजूच्यान चिंता थंय न्ही. पृथ्वीच जातलें दायज म्हळ्यार देवा बापाचें सगळी रचना, आकाश पृथ्वी आनी तातूंत असलें सगळें हांव देवाचो जातलो. देवा थंय हें सगळें म्हजें, पूण म्हज्या हातान न्ही, बगार देवाच्या हातांत मापणाक समर्पण दिवन हांव जियेतलो. देखून आमी पळयता अपोस्तल कृत्या बुकांत 4व्या अवस्वरांत 30 आनी 7 वळेर तावन भावार्थी सर एका मनाचे एका काळजाचे जावन जियेतले. तांचे म्हणलें आसलें आस्त बदीक सगळें ते विकतले आनी मेळ्ळलो दुडू हाण आपोस्तलांच्या पांयां तळें दवरतले. आनी आपोस्तल कितें करतले, गरजेवंतांक, विधवींक, अनाथ्यांक, कश्टतल्यांक, गरजेवंतांक सगळ्यांक वांटून दितले. अशें माया मोगान जियेतले. कोण मोगाचे न्हू, सम्या जेजूची शिकवण लागशिल्ल्यान पाटलाव करता. आमी गे आपोस्तल, आमच्या चड आपोस्तलांनी पाटलाव केलो. तर आपोस्तलांनी आस्त बदीक जुडू जोडून आपणा सोद करून घेतलो की ना, तो वांटलो सगळ्यांच्या गरजांत. आनी देवाचें उतर म्हणटा, सगळी पृथ्वीच जातली तांचे दायज. म्हणजे सर्गींचो संतोष, सर्गींची ती कृपा तांच्या जिवितांत वाळून आयली. देखून सांब पावल एक अपुर्बेचें उतर उलयता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 4व्या अवस्वरांत 10व्या वडीर. मोगाचें न्हू, आमचे मतीचें रुपांतर जातलें, आमची चिंता बी बदलतलें. हें उतर आमी चड आनी चड नियाळ करता आसतना कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 4व्या अवस्वर 10वी वळ. आमी क्रिस्ता पासत पिशे, तुमी क्रिस्ता पासत शाणे, आमी अस्कत, तुमी सत्यवंत. तुमकां मान मेळटा, आमकां अवमान मेळटा.
अजून पर्यंत आम्ही भूक आणि ताण मारताव, विणगे आसाव, मार खाताव आणि घरदार नासतना गांवार भोंवताव, वावर करून आमच्या हातांनी बोटां झरयताव, आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागून आशीर्वाद मागताव, आमकां मेळटा ती धगधणी आमी खुशेन सोसून व्हरताव. मोगाचे न्हू, भागी सादे भोळे साम पावलो सादो भोळो तरी ताणें तान, भूक, दुर्बळकाय, कश्ट, धगधणी हर एक अनुभव केली. मोगाचे न्हू, जेजूच्या आपोस्तलांनी हर एकल्यांनी अनुभव केली. देखून मोगाचे न्हू, आमी सादे भोळे जावचे म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण पत्ती आनी विस्वास दवरून जियोवचें. सगळी प्रत्वीस जातली आमची दायज म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें? कुटुंबांत थोड्या जाणांनी म्हाका सांगचें आसा, फादर म्हजो घोव हांवें सांगलें आयकना, म्हजी बायल हांवें सांगलें आयकना, म्हजी भुरगीं हांवें सांगलें आयकना. आनी अशें तांणी सांगता आसतना म्हज्या मोतीक आयिल्ल्या ते दैवीक संदेशा प्रमाणे हांवें तांकां सांगलें जावन आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा सादे भोळे भागी सगळी प्रत्वीस जातलें तांचें दायज. तूं सादो बोळो जाल्यार तुजी बायल तुका आयकतली, तूं सादो बोळो जाल्यार तुजो घोव तुका आयकतलो, तूं सादो बोळो जाल्यार तुजी भुरगीं तुका आयकतलीं, तूं सादो बोळो जाल्यार सगळे येवन तुजे लागीं सलाह विसरतलीं. आपोस्तल कृत्या बुकान 2ऱ्या वसरान आमी वाचता जेजूचे आपोस्तल आनी मोरी माय 120 जाण भावार्थी पवित्र आत्म्यान भरले आनी ते पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां मेळ्ळे त्या वाच्या शक्ती प्रमाणे सुवार्ता प्रगट करता आसतना लगभग 3000 लोक जेरुसलेमांत आसलो धांवन आयलो वयल्या माळ्या आशिल्ल्या लागीं. जेरुसलेमांत शाराचें एका कोणशा आसलें, तांची ती वयल्या माळयेचें घर धांवन आयलो. देवाळाक वचो लोक सयत देवाळाक वचनासतना हांगासर धांवन आयलो. कित्याक? पवित्र आत्म्याचो अभिशेक थंयसर आसलो. आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक येता आसतना आमी सादे बोळे जाता. पवित्र आत्मो जेजूचेर पारव्या रुपार देवन आयलो. पारवो म्हळ्यार सादो बोळो. जेजू संपूर्ण सादो बोळो जालो. हारी हारीनी लोक जेजू लागीं आयलो. आनी आतां जेजूच्या आपोस्तला लागीं हारी हारीनी लोक आयलो, 3000 लोक. आनी ते येवन कितें म्हणटात? आमी आतां कितें करी जाय? आमच्या काळजांत आमकां सिंजल्ल्या बरी जाता, आमी आतां कितें करी जाय? आपोस्तला लागीं ते विचारतात. मोगाच्या न्हू, तूं सादो बोळो जाल्ल्या वेळार हेर तुज्या लागीं विचारता आमी कितें करी जाय. पूण हांव आनी तूं घर बी हंकारी जाल्ल्या वेळार मोगाच्या न्हू आमी आमचे थंय लोक धांवन वेता. जेजू मातेवाच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 20 आनी 8 आनी 20 आनी 9 वळीर अशें म्हणटा, कश्ट जाल्यार म्हज्या सरशी येया, वजन ववयतल्यान म्हज्या सरशी येया, आनी म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घे आनी म्हजे लागचें तुमी शिका, कित्याक हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो. जेजू खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो. देखून मोगाचे न्हू, लोक हारी हारीनी जेजूची शिकवण आयकोंक आयलो. आज हांव आनी तूं सादे भोळे जाता आसतना, म्हणजे संवसारी आस्तीचेर बदिकाचेर न्ही, पयशांचेर न्ही, संवसारी जाग्यांचेर न्ही, संवसारी भांगार दिरव्यांचेर न्ही, देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरल्या वेळार आमी देवाचेच आशिर्वाद आमी जोण घेता. आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 2ऱ्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 2 वर्स 26. जैते वन जातेल्यांक हांव सोर जानांगांचेर अधिकार दितलो, म्हाकाय म्हज्या बापातान मेळ्ळलो अधिकार होस. वय मोगाचे न्हू, आमकां समेस्तांचेर अधिकार मेळटलो, पूण आमी तो अधिकार वापरचे ना. मुखार देवाच्या हातांत आमी आमकांच समर्पण दितले आनी देवूच मोगाचे न्हू आमकां सोलोन व्हरतलो. सबार जाणांक ते मोगाचें आसलें समाधान ना, कित्याक ते सादे बोळे न्ही. आमी वाचता मुणयो बुकान 14व्या वसरांत 30व्या वळीर. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 14 वर्स 30. समाधानान भरलेली मोत कुडीक जीव दिता, पूण मोसोर हाडां विरयता. समाधानान भरलेली मोत कुडीक जीव दिता, पूण मोसोर हाडां विरयता. देखून मोगाचें हांवें आनी तुवें सादो जायचे, हांवें आनी तुवें बोळो जायचे, हांवें आनी तुवें खालतो जायचे, हांवें आनी तुवें समाधानाचे शांतीचे जायचे. त्या वेळार आमच्या कुडीक विशेष जीव मेळटा, आमच्या आत्म्याक जिवाक विशेष जीव मेळटा. आमी व्हडा उमेदीन आमचो वावर करता. ताचे बदलाक आमी सादेपण, भोळेपण, खालतेपण होगडायलें तर, समाधान होगडायलें तर आनी मोसोर, राग, हगें, जिद्द, गरू, हंकार आमचें तें घेतलो तर आमची हाडां सयत ती कुंभ जावन येतात. सबार पिडेनी आमी कश्टाता, शांती समाधान आमचें तें आसना. तर मोगाचें न्हू आज समया जेजूची उतरां म्हज्या तुज्या काळजाक मोगाचें न्हू वर्तो संदेश दिवन दी. हांव आनी तूं जर तर सादे बोळे जाल्यार आमी भागी, आमी ग्रेस्त, आमी वर्ते देवाचें आशिर्वादान भरलेलें पृथ्वीच जातलें आमचें दायज. तर आमी आतां दोळे धांपया आनी ल्हानशें मागणें करया. भोव मोगाळा जेजू, तुज्या भोव पवित्र काळजा थंय तुवें आमकां स्वागत दिलाय आनी व्हडा मोगान तुवें आमचे लागीं उलयलाय.
आनी तुवें आमकां म्हळाय भागी सादे भळे प्रत्विस जातलें तांचें दायज. सर्गींच्या बापाचें सर आस्त बदीक आमचें तेन्ना आमी सादे बळे जावन आमकांच बापाक समर्पण दिता. समया जेजू दैवीक उतर आमी आयकलां. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय. आमच्या जिविताचें रुपांतर कर. आमी आमकांच तुका समर्पण दिता आसतना आमचें काळीज आनी मन सर्गींच्या वस्तूंचेर थीर करूंक आमकां फोव कर. हे कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांक गूण कर. कश्ट तांचे कश्ट वळख कर. अर्थीक अडचणेंत आशिल्ल्यांक तूंच तांकां संवसारी आशिर्वादांनी नेटय. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक मोगाच्या मनशाचो मोग कितेंच उणें जावंक तांकां सोडिनाका. आनी विशेश जावन तुज्या हाजीरपणाचो संतोश तांकां फोव कर. तांच्या भुरग्यां बाळांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या मोगाच्या मनशांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या सर येवजणेचेर आशिर्वाद घाल. हय समया जेजू थोड्यांनी विशेश येवजणे गेल्यात. ह्या वर्सा नवें तांकां काम मेळा जाय. तांचे पयशे इल्ले वाडा जाय. ताचे वरी धाडचे म्हणलें घर करी जाय. एक जागो काणगे जाय. ह्या दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांक वचा जाय. ह्या काजर जाय जाय. ह्या तांच्या जिवितांत थोडे संभ्रम करी जाय. जुबल्यो करी जाय. तांच्या मोगाच्या मनशां सांगात हाडी जाय. हर एक येवजण बापा तुज्या आशिर्वादान ती पंता पावता अशी सगळे येवजणी तांच्या पंताक पावय बापा. कांयच उणें पडोवन सोडिनाका. आनी विशेश जावन बापा हो वर्तो दैवीक सेगूण सादेपण आनी बळेपण आमकां हर एकल्यांक फावो कर. तुजेर फातीणी दोन ह्या संवसारांत जिवीत बऱ्या रितीन जिवन ससनी जिवीत जोडूंक आमकां हर एकल्या फावो कर. समया जेजूचे नांवी आमी मागता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. आनी स्वर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. परतून आमची भेट जातली दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखार. ते दळपर्यंत समी देव तुमकां संतोषान आनंदान भरपूर आशिर्वादांनी सांबाळूं.